Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. देव बरो दीस तुमकां दिवं. हे परबेच्या मिसाक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ही बेठेक संबरमणी आमी करूंक वावरुया. संबरमणी करूंक सगल्यांनी जिवार जावन आमी बेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसा, जो आसलो, जो येतलो, त्या जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, शांती, मोग आनी पदवी तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावां भयणांनो, भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेचे पोरबेच्या संबरमणेच्या दोबाजीक मिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय भाग्यवंत आंतोनीन पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूक रिगून रावून देवाचें उतर नेटान परगटले आनी खालतिकायेच्या उस्क्यान बोल्लेल्या आनी सेवेच्या जिविता उदेशी ताका जायतीं बरीं आनी तोखतेलीं फळां दिलीं. तो सदांच पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक रिगून रावलो आनी मेवतात तितल्यांकूय जिवन जेजूचो तो गोवाय जालो. देखूनच ताच्या जिवितांत त्याच जेजून जायतीं ओजापां केलीं. ताची आमी देख घेवया. पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन जेजूक रिगून रावून ताचें उतर परगटून आनी जायतीं बरीं फळां दिवन त्याच जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीक देवान आपलो पूत केलो आनी एक व्हडलो प्रवादी केलो. तेच देवान आमकां आपली मोगाची भुरगीं केल्या आनी जेजूच्या प्रवादीक कामाक आमकां वांटो दिला. भाग्यवंत आंतोनीच्या भितर पवित्र आत्मो वतयलो. तोच पवित्र आत्मो आमचे भितर वतयला. भाग्यवंत आंतोन हे पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चल्लो आनी देवाची खुशी केली. आमकांय हो पवित्र आत्मो दिला. ताची देख घेवन देवाची भुरगीं कशीं, दैवीक भुरगीं कशीं जिवंक देव आमकां आपयता. आमी जायते फावटी चुकल्या. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलून आनी देवाची भुरगीं कशीं दुसऱ्या सवें देवाचें सारकें सुरोपाय सोदून काडून ताका माना लिखून मोगान वागूंक आनी हे तरेन देवाची भुरगीं कशीं जिवंक चुकल्या. देखून देवाचें बोगसणें मागून हे भेटेक तयार जावया.
भो मोगाळ बाप्पा, आमचे कांय पुणे नासतना, विदाउट एनी मेरिट ऑफ आवर्स, तुज्या सासणीक मोगान तुवें आमकां तुज्या सारक्यान सुरोवपाची रचून हाडल्या आनी तुजीं भुरगीं केल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिन वास दिता. तुजीं भुरगीं कशीं आमी ह्या संवसारांत तुज्या उतराक बरीं फळां दिवन मोगान जिवंक, हुस्क्यान जिवंक तुवें पवित्र आत्मा आमचे भितर ओतयला. ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक आमी केन्नाय चुकल्या आनी हे तरेन तुजीं दैवीक भुरगीं कशीं जिवंक आमी चुकल्या. देखून तुजें बोगसाणें मागता, आमची काकूट कर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं. जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगल्या पातकांतली मेकळी करूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. जिव्या देवाक हे परबे दिसा वाखाणुया, ताची मोहिमा गावया, सगल्यांनी वांटो घेवया. भक्तीन हें गीत, हें मागणें आमी करुया. प्रार्थुया. दोलबरांच्या देवा, बो मोगाळ बाप्पा, आमी खरीच सतमंता तूं आमचे मदीं जिव आसाय म्हूण. तुज्या आसण्यान हो जागो तुवें भरलाय. पवित्र देवा, आमी तुजी भुरगीं हांगा जमलेली आमच्या नांवान आनी आख्खे मनशा कुळाच्या नांवान हे भेटेंतल्यान तुका
अर्गां दिनवास वाखांनी पुरखोंनी अनुदान मान दिता सगळें धन मन घालून सगळे भक्तीन ही भेट तुका फावता ते भाशेन आमी समोरुमूक पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां दी. बापा, तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजूक रिगून रावंक आनी बऱ्या कोरण्या उदेशी मोगाच्या जिविता उदेशी आनी एकामेकाचे सेवे आनी हुस्क्या उदेशी आमी तुज्या उतराक जाय ती बरी फोडां दिवंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन सदांच मेवता तितल्यांकूय तुजी बरी खबर परगटूंक आमी बारी वावरूंक आमकां कृपा दी. आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आमकां आयती कर. बापा, ही परोब कोत्तेल्या एडवोकेट एडमंड आनी डॉक्टर नौरा आनी तांची भुरगीं तांचे पासत मागतना हें काम सगल्या आतबोट घालून आदार दिल्ल्यांकूय हांव तुज्या आदीन कोत्तां. तांचे सगल्यांचे पासत मागतां आनी हांगा आसलेल्यांक सगल्यांक हे भेटेंतल्यान बापा तुका मेळूंक आनी आमी ग्रेस जावंक तुजे कृपेन आनी देण्यांनी तूं आमकां आयती कर. हेल्प अस लॉर्ड टू एनकावंटर यू through this Eucharist and to be touched and blessed and healed by you. Bless us abundantly, O Lord. आणि आता चित्रान तुजें उतर आयकूंक आमकां आयती कर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली, मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ही मिसाची भेट आमी देव बापाक भेटयता. ह्या सगल्या भाव भयणांनी हे भेटींतल्यान मागूंक लायलां. जशें सांगलां, एडवोकेट एडमंड आनी डॉक्टर नौरा आनी तांच्या भुरग्यांच्या इंतेसां पासत आंतोन इस्ट्रोस्यू हे भाव पासत रिचर्ड आनी एबिगेल आनी रेचल हांचे बरी भलायकी पासत सुकोर फेर्नांदीस भुरग्याचें देणें कुटुंबाक फावो जावंक पेद्रो आनी फ्रांसिस्क हांच्या बरी भलायकी आनी धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण स्टॅनली डिसूजा आनी आलिशा तांकांय हें देणें फावो कर म्हूण भुरग्याचें. McEnroy Fernandes and Shannon हांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक. रँडल फेर्रांव हाचे बरोबर देवाक आर्गां दिवया. रॉबर्ट फेर्रूस आनी कॅली हांची बरी भलायकी पासत मागुया. सॅली आनी फॅमिली
हांचेय बरे भलायकी पासत मागतना तांचे बरोबर देवाक आर्गां दिवया. पावल सोजा आनी सेवेरिना नुनीस भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मागुया. प्रिया थाप्पा हे भयणीक किडनीच्या प्रश्नांतली बरी केली म्हूण देवाक आर्गां दिवया. आनी विस्वाशीत राणी आनी ताची फॅमिलीच्या बरी भलायकी पासत आनी ताच्या बापाय मिस्टर राणीक बरी भलायकी दी म्हूण सगल्या दुयेंसांतलो मेकळो कर म्हूण आनी तांची कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच बरोबर आमी तुमच्या सगल्यांचे पासत मागता. तुमच्या सगल्यांचे आवडे ओतरेक हे भेटेंतल्यान देवाक उबार. जेरेमायास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायास हिल्क्याचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो अनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. हे सायडीन जायती कोदेली आहात. तुमच्यांनी बसूंक जाता. पांयांक कित्याक ते त्रास दिता जे कोदेले आसतना. तुमी वसूंक जाता थंय. भायल्यान हांगा भितर न्हू भायर. जबाब आपली भक्ती करतले ताय सर्वेस्पराचो मोग तख्ता सासना तान सासनांक सगळीं म्हणुया. आपली भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तख्ता सासना. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब आपली भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तख्ता सासना. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोंवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोचल्यान तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूल माती म्हूण तुका उगडास आसा. जबाब आपली भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तख्ता सासना. पूण आपली भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तख्ता सासना ताण सासनांक आनी ताचो करार सांबाळतल्या ताय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पालतल्या ताय
ताची दया माया पिणकेचे पिणकेन जबाब आपली भक्ती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातान सासना. दुसरें वाचप भाग्योवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुर्बायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोता तो देवात तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओलोक मेलूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेलचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग कोता म्हूण उगडापेन जाला. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुनायक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी आमचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गाराक सगळीं भिरावल्या. Devace, Sazdan kocun dovota, Ormocha Jibechim, Apam pukliru bata, Susoves morazes, Susoves morazes, Zoi, 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 Susoves morazes, Susoves morazes, Zoi, 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 zoi. Survisvo Tubce sove asu, Zuava porbore Jesu Christa Jesu votoma. हांव दाखवेल आनी तुमी फाटे. जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबां फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेंद तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजे सोवे रिगून रावनात ती एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारकी सुकतात. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार
तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. जसो बापार म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा, तशेंच तुमी म्हजे आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें ह्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तो चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हजे बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी कितें मागती तितलें तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महान हे. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेची ही परोब समोरमूख हांगा एकठांय जाल्या. भाग्यवंत आंतोनी देवान एक व्हडलो प्रवादी कसो विचून काडलो आनी देवान ताका वळखलो. देव तसोच आमकां वळखता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले देवान जेरेमियासाक भुरगोच आसतना विचून काडलो. आनी देवान आमकां विचून काडल्यान देव आमकां वळखता. संवसार रोजच्या आदीं काळ भरतूच आमकां जल्माक काडल्यान आनी देव आमकांय आमच्या नांवान वळखता. आनी देवान आमकां रोचल्यांत आपल्या लागीं खोल एकवटान जिवंक. God wants to live in intimacy with us. He wants us to live in intimacy with God, deep intimacy. आनी देवान आमकां रोचल्यांत आमचे बरोबर एक जावंक आनी आमकां आपलें मंदीर केलां बाप्तिस्माच्या दिसाक. भाग्यवंत आंतोनीकूय देवान ताच्या बाप्तिस्माच्या दिसाक पवित्र आत्मा ओतून ताका आपलें मंदीर केल्लें आनी देवपण ताचे भितर ओतयलें. आनी तुजे आनी म्हजे भितर देवपण ओतयलां. God poured divinity within us and made us divine children. आमकां दैवीक भुरगीं केल्यात. तूं आनी हांव जेजूचे सत्मांतेली पवित्र स्नान घेतलेली देवाची भुरगीं. भाग्यवंत आंतोनीन एक देवाचो पूत कसो आनी देवाक जिवीत भेटयलेलो कसो तो जियेलो. ही देवाची उतर परगटूंक, दुसऱ्यांक जिवीत बदलूंक, आदार दिवंक
आनी ताणें आपलें जिवीत जियेताना संस्कारलेलें जिवीत ताणें सेवा केली, त्याग केले दुसऱ्या पासून. देवान ताका विचून काडलो प्रवादी कसो, आनी आमकांय सगल्यांक जेजूच्या प्रवादीक कामांत वांटो दिला. बावतिजमाच्या दिसाकतान आमचें काम आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर परगटूंक, ही दुसऱ्यांक बरी खबर आमी परगट्टले जाल्यार हें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. आनी वाचल्यारय पुरो ना, तें उतर आमच्या भितर ताका रीग दिवंक जाय. आनी हें उतरान आमच्या जिवितांत धांवांक घेवंक जाय, झाड जावंक जाय, फळां दिवंक जाय, बरें करण्या उद्देशी. आनी जेजून म्हणलां, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. आनी जेजू म्हणटा, जसो हांवें बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तशें मोगांत हांव आसा, तश्यो तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळल्यात, म्हज्या मोगांत रावतल्यात. आमकां जेजून उदेशी बापान आपलीं भुरगीं केल्यांत, देवीक भुरगीं, आमी ताच्या मोगांत रावूं. आनी केन्ना आमी देवाच्या मोगांत रावतले, तुमी कोणूय जबाब दिता? केन्ना आमच्यान देवाच्या मोगांत रावंक जाता? ताच्यो आज्ञा प्रमाणे आमी जियेल्यार. आनी आयज हें दुसरें वाचप आसलें, थंय आमकां जबाब मेवता, पूर्ण जबाब. थंय अशें आसा, पयलींची जोआंची 4वा वर्सर 16वी वोड, देव म्हणल्यार मोग. आनी जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देव तुज्यान म्हज्या भितर जिवंक सोदता. आनी कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटींत 3ऱ्या वर्सरांत 16वे वडींत ही तुमी पाठ करची, मोतीन दवरचें. हें पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे आसा म्हूण तुमी नकळत देवाचे. आनी कोणूय ह्या मंदिराचे नाश करतीत जाल्यार देव ताचो निसंटन करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच तें मंदीर. आमी देवाचें मंदीर. देव आमचे भितर जिवंक सोदता आनी आमी कितें करूंक जाय? आमी मोगान जिवंक जाय. तेन्ना देव आमचे भितर रावंक सोदता. आनी हो देव आमचे भितर आसा तेन्ना आमी तेजे लागीं कितें मागीत जाल्यार तो दितलोच. अशापां विस्मितां करता. कित्याक भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडटालीं. मागता तें देव दितालो. कित्याक सांगशात? कित्याक तो देवाच्या एकामेकाच्या मोगान जिवन देवाच्या एकचारान आसलो. He used to live in intimacy with God. God created us to live in intimacy with Him. आनी मोगान जियेतात तांचे भितर देव आसा, देवपण आसा. आनी देव आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे लागीं मागता तो दिता. जशें एक भुरगो आपल्या आवय बापाय लागीं मागता ती दितात मोगान. देव आमकांय दिता. तुका आनी म्हाका दिवंक सोदता. तुज्यान म्हजें मागणें आयकूंक सोदता. आनी देव आमकां आपल्या कामांत उपयोगाक घालूंक सोदता. जेजून म्हणलां, मागात तुमकां मेवतलें, सोदात तुमकां गावतलें, दारार मारात दार उगडटलें. मागीर तो सदांच घेतलो, सोदीत ताका सदांच मेवतलें, दारार मारीत ताका सदांच दार उक्तें जातलें.
कोणाक सांगता जेजू? सगल्यांक, आपल्याचे सत्मान तेल्यांक ताणें म्हणूंक ना अमक्याचेच तुमी अमक्याकूच मागात म्हूण, सगल्यांक तुका आनी म्हाका सांगता. जेजू म्हणटा सांसवाच्या बियेदो बार्थ आसले, हे बार्थान हे दोंगराक हांगासान थंय वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. सतमान तेल्या खंयच जागोर जावचें ना, सगल्यांक सांगता. धाकटुलोच बार्थ आसल्यार पुरो, हे बार्थान अजापान हो देव आमचो अजापांचो, तो सगल्यांची मागणी आयकता. भाग्यवंत आंतोनीची मागणी आयकतालो. आनी केन्ना देव आमची मागणी आमी मागता ते मेवता जेन्ना आमी देवाच्या एकचारान आसा. देव आमचे भितर आसा. आमी देवाची खुशी कोत्ता. देवाक आमच्या कारसान दवरता, तेन्ना मागता तें देव दिता. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे सगळे मागणी आयकतालो, कित्याक तो देवाची खुशी कोत्तालो माय मारे भाशेन. आनी भावानो भयणीनो, एक पावटी एके दुसरे इगोर्जेंत म्हाका एके लिजन मॅरीची वांगडी आसली, तिणें फोन केलो आनी ती म्हणूंक लागली आमच्या शेजाऱ्याक एक हिंदू बायल आसा, तिका स्ट्रोक जाला आनी तूं तिचेर मागणी करची. व्हडले कुशीन म्हणलें. अमक्या घरांत तिका हाडलें आमी, तिका चलूंक जायना. आनी हांव गेलो थंय. थंय 5 जाण लिजनार बायलो आसल्यो आनी त्या घरांत हांव कोमिन्यांव दिवंक गेलो एक जाणटे आवयक. आनी तिचें नांव, हे हिंदू बायलेचें नांव रुपा. 38 वर्सांची सुमार, 38 years. तिका 2 धाकटीं भुरगीं आसलीं आनी ती काम करताली एका इस्कॉलांत पोरवरी. आनी तिचो दोडो भायर सरलो फ्रॉम द सॉकेट, स्ट्रोक येवन. तिचें तोंड ओवंट ए सायडीन, ओवंट ए सायडीन वांकडें जालें. तिची पार्ट दवरली लेफ्ट सायड. पांय जोरोनूच फुडें वयताली मातशें. आनी तिका टेरिबल पेन एट द नॅक. आनी तिची आंटी येयल्ली आनी भयण. आनी तांकां कडेन विचारलें, तुमकां दिसता म्हणलें ही बरी जातली म्हूण? ती लिजनारी म्हणूंक लागले, बरी जातलीच म्हूण आमकां भावार्थ आहा देखून आमी तुका आपयला. आनी ते रुपाक सांगलें, रुपा तुका देव बरो कोत्ता, पूण तुवें जेजूची सत मानूंक जाय. तुवें फकत जेजूची सत मानूंक जाय, तो आमचे बरोबर आहा. आनी ह्या उतराचेर म्हणलें, सांसवांच्या बियां येदो भावार्थ आसल्यार ह्या भावार्थान ह्या दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. तुजो दोंगर सगलो दुयेंसाचो नाच जाता म्हणलें वेळार. तेजे भयणीक सांगलें, आतां दवर तुजे भयणीच्या तोंडाचेर. ते आंटीक सांगलें, एक बोट दवर वयर, हो दोडो भायर सरला, तुवें दोड्याक लाय नाका. आनी ते लिजनरी बायलेक 5 जाण भयणीक आतां दवरात तेजी ही कूट दवरल्या ती. हांवें एक बोट दवरलें आनी माथ्याचेर हात दवरून आमी सगळ्यांनी हें मागणी केलें. आनी तांकां सांगलें, देव आमचे बरोबर आहा, तो आमचे मागणी आयकतलो. आनी आयकलेंच म्हूण सतमानात, मागतना मेवलेंच म्हूण सतमानात. ताका हें उतर दिलें आनी तुमी मोतीन धरूंक जाता. मार्क 11:22-24. देवाचेर भार दवरात. जेन्ना तुमी कितें मागतात आनी खाडसान दुबाव दवरिनासतना तें मेवतलें म्हूण रावतात, तेन्ना
हे दोंगराक हांगासान दर्यांत तूं बोतसा म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. जेन्ना तुमी मागतात तुमकां मेवलें म्हूण सांगतात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी जेन्ना तुमी मागण्याक उबी रावतात तेन्ना दुसऱ्यांक बोगसात. हें उतर दिलें आनी आतांच ती बरी जाता म्हणून. आनी आमी हें मागणें केलें सगल्यांनी. जेजूच्या घायांनी रोगतान रुपाक पेकोवणी मेवली आनी ताचो दोडो तिचो दोडो भितर गेलो, जाग्यार गेलो. ती आरींतली भायर सरली. तिचें ओंठ सारकें जाग्यार येयलें आनी सगळें वायट तिचें नाच जालें. सगळी दूख बी नाच जाली आनी ती बरी जाली. हें आमी 10-15 फावटी म्हणत रावले. आनी हांव पोत्तून पोत सांगतालो, देव एक काट मारीन, एक घाव घालीन आसतना, एक रोगताचो थेंबो मारीन आसतना तिका ऑपरेशन कोत्ता म्हणलें, दैवीक ऑपरेशन, आनी बरी कोत्ता. आनी आमी म्हणत रावलीं. आनीक एक मागणें, सर्वेस्पराचो आत्मो रुपाची देंवला. ताणें तिका मागल्या, देंवचाराची पदवेंतली मेकळी केली आनी तिचें ओंठ सारकें जाग्यार हाडलें, दोडो भितर घातलो, सगळी दूख नाच केली, आरींतली मेकळी केली आनी बरी केली म्हणून. उपरांत हांवें एकल्यानूच तेंची हात दवरले कडेन हांवें हुकूम घातलो, जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालतां, हो दोंगर हे आरेचो रुपाची कुडींतलो नाचसा. जेजूच्या नांवान हुकूम घालतां, हो भायर सरलो दोडो सारको जाग्यार वच, ओंठ सारके आपल्या जाग्यार येयात आनी सगळें वायट तिचें नाचसा. आनी उपरांत हांवें सगल्यांक सांगलें, तेजे भयणीक सांगलें, तुजो हात काड. तिचे ओंठ आयलें म्हणलें. तिणें हात काडलो, तिचें ओंठ सारकें जाग्यार येयलें. बट रिमेन 5% एक थोडो डिफेक्ट उरलो. दोडो भितर गेलो, दूख गेली, ती चलूंक जायनासलें, 90% बरी जाली. उपरांत तिका हांवें सांगलें, तिका कोणाकूय हाडात म्हूण इगोर्जे कडेन. 3 दीस ती आयली तिचें मन बदलूंक. ताका कावन्सिलींग जाय आसलें आनी ती सारकी बरी जाली. काम कोत्ता अजून इस्कॉलांत. भावनो भयणीनो, देव कोणाक सांगता मागात आनी तुमकां मेवतलें म्हूण सगल्यांक. पूण आमी शिकूंक जाय. जेजून म्हणलां, म्हजी सत्वांतेली म्हज्या नांवान देंवचार काड. आत्वे वासो उलयतली, सोरोप दोत्तली, वीक प्यायला लागचें ना. म्हज्या नांवान पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी कोत्तली. कोण कोत्तलो? जेजूचेर सत्मानतली. तुका आनी म्हाका ही बसावणी दिल्या. This promise is for all for believing in Jesus. We have to grab it. I grabbed. पूण चडशीं आमचे वडील, चडशीं कॅथलीक पोरसां आनी जायतीं क्रिस्तांव पोरसां, आमचे भितर सगल्यांचे भितर पवित्र आत्मा ती जावन आहा पदवी. जेन्ना आमी देवाच्या एकचारान आसात, in intimacy with God, आनी आमी मागणें कोत्ता, तेन्ना ती पवित्र आत्म्याची पदवी भायर सरता आनी वचपा पडटा. ह्या दिसांनी युकेकसान एक जोडी आयिल्ली. ती हांगा येताली मिस जाताना मागणें करूं. थंय भुरगें नासलें आनी थंय 3 फावटी भुरगें बिगडलें रातच्या आदीं. थंय हांवें सांगलें, देव अजापांचो ना ती वस्तू आसोशी कोत्ता म्हूण. हें उतर तांकां दिलें. देव मेलेल्यांक जिवी दिता, ना ती वस्तू आसोशी कोत्ता. Romans 4:17.
देव मेलेल्यांक जिवी दिता ना त्यो वस्तू आसा अशें कोत्ता तुमी मेलेली कशी यू आर एक्सपिरियन्सींग डेथ सॅडनेस बिकॉज यू लॉस्ट 3 times देव तुमकां दिलेंच म्हूण सतमानात ना त्यो वस्त आसा अशें कोत्ता ताका देवान the lady she conceived ती भुरग्यां रोचलें प्रेग्नन्सीचे दीस फुडें वेतात म्हणल्यार ताका गोमलें ते भुरग्यां आनी ती म्हजेशी सुमानाच्या सुमानाक येताली मागणें करून 3 म्हयन्याचे जातूच 3 म्हयने प्रेग्नन्सीचे दोतोरान सांगलें तांकां एकल्याक अबॉर्शन करूंक जाय ना तुका जे धरची नात हांवें सांगलें तुमकां देवान दिल्यात न्हू तुमी तें एकल्याक अबॉर्ट करतना तिगांकूय माल लागतलो देवान दिलें देव जाणा दोतोर सांगूंक लागलो तुजे uterus and bag is not capable. हांवें सांगलें देव घोट करतलो आमी मागणें करुया दोतोर एग्री जालो आमी मागणें करतोच करिना जावंक मागीर तांकां फ्लाय जावंक जाय दोतोर सांगतालो डोंट फ्लाय we prayed and then he agreed to that they could fly tanga osung diling UK and every week they were calling me थिंगाचे दोतोर म्हणूंक लागले सिझेरियन करूंक जाय तेजी प्रेग्नन्सी बरी उरली आमी मागूंक लागले नॉर्मल डिलिव्हरी आनी ते भुरगीं ताका देव अजापाचो देव हांवें ताका सांगलेलें तुमकां ते पयलीं बिगडल्यान देव तुमकां उपट देण्यानी बोत बाराबोत दिवंक जाता देव अजापाचो तुजें आनी म्हजें मागणें आयकता तुका आनी म्हाका देवान आपलो पूत आनी धूव केल्या आमी देवीक भुरगीं म्हूण नोको चडसो लोक आमी चालती मनशां कशीं जियेता रागयलो एकाक 4 उतरां हांव भुरगो आसतना म्हाका राग येयलो जाल्यार 4-10 उतरां दिवपी जे घोडेक म्हाका पवित्र आत्मा हांव पाद्री जाला रिएक्टीव जे घोडेक म्हाका पवित्र आत्मो मेवलो टच जालो anointed by the Holy Spirit my life changed पवित्र आत्म्याची ओळख घेयात पवित्र आत्म्यान भाग्योन आंतोन ही सगळी कामां करूंक लागलो तो 24 वर्सां देवान विचून काडलेलो आहलो 24 वर्सां आपलें जिवीत भेटयलेलें जिवीत तो जियेतालो 24 वर्सां देवाचो पूत कसो जियेलो कित्याक पवित्र आत्म्यान चलतालो आमी जेजून म्हणला तुमी नव्यान जल्मल्या बगर तुमच्यान सर्गीचें राज पडूंक जायना आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आमी नव्यान जल्मूंक जाय म्हणल्यार स्वरूप कात सोडून दिता जून जाल्ली कात ते भाशेन आमची कात सोडूंक दिवंक जाय आमी जाता तितलें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलेपणाक रागाक दुस्मानकायेक वायट खबरांक आनी हेर सगळे तरेच्या पोजडी चिंतनांक आनी सगळ्या वायटाक आमी पाट करूंक जाय अवघड आहे चॅलेंजींग आहे पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचे लागीं जातलें तोच आमकां एक आदारी कसो दिला जाता तितली पवित्र आत्म्या लागीं उलोवयात तो तुमचे भितर आसा म्हजे भितर आसा आनी आमी वेतांतूय आमी आमच्या देवाक वता वी आर कॅरियर्स ऑफ डिविनिटी आमी कार्रान येयल्या कोण कार्रान आमकां हाडल्यात कार इज अ कॅरियर कार्रेरा म्हणटाली आमी
आमकां हांगासून खंय वयता ती आनी आमी कॅरियर्स आमी कार्यरा देवा करपी म्हणजे आमच्या तोंडांतलीं उतरां देवाच्या भुरग्यांक सोंपता तशीं जावंक जाय. आमची चिंतना देवाच्या भुरग्यांक सोंपता तसलीं जावंक जाय. आमच्यो कोरण्यो देवाच्या भुरग्यांक सोंपता तसल्यो जावंक जाय. भाग्यवंत आंतोन तसो जियेलो. ताची आमी देख घेवया आनी देवा लागीं मागुया ताचे मजतीन मायमारेचे मजतीन आमचो भार वाडय म्हूण आमकां देवाच्या खोल एकचारांत भितर सरूंक आदार मागुया. आमी देवाची प्रवादी कशी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन ताची खबर दुसऱ्यांक परगडटली जावंक आमकां करपा मागुया. आनी जेजून म्हणलां हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी वेचान फळां दिवची तोखतात तसलीं ही तोखतात तसलीं मोगाच्या जिविता उदेशी फळां दिवंक हे भेटेंतल्यान आमकां करपा मागुया. देवा कारगा आनी दिनवास आनी वाखाण दिवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी भावार्थान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक आनी जेजूक रिगून रावून देवाचें उतर काल्तिकायेन केलेले सेवे चाकरेचे उद्देशी आनी उतरांतल्यान पुरगटूंक आनी हे तरेन जेजूचे कोरे गोवाय जावंक त्याच देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान मागणां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणीकपणान नितीन एक सारकेपणान आनी एक सारक्यो पोरशेक संद्यो दिवन आपल्यो जबाबदारी पाडूंक अंतर करिनासतना पोरजेच्या गरजाक पावूंक आनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी पोरजे मदें एकचार बांदून हाडूंक आनी देशान शांतीचें वातावरण घडोवन हाडूंक बारी वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागुया. भागवंत आंतोनीची परोब करतल्यांनी आमी ताची देख घेवन ताचे भाशेन पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक जेजूक रिगून रावून देवाचें उतर आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी वेता थंय पुरगटून जेजूचे कोरे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आमी जेजूच्या शिसांनी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून दुसऱ्याचो हुस्को धरून आनी काल्तिकायेन सेवा करून आनी बोळवून प्रवादी कशे वेता थंय आमी मेवता तितल्यांकूय देवाचें जिवीत दितेलें उतर पुरगटून संवसारांत देवाच्या आसण्याची खुणा जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. धर्म खांपाक लागून टर्की आनी सिरियांत हजारांनी लोक मेला आनी लाखांनी लोकांक त्रास पडल्या. झुजाक लागून युक्रेनाक जायत्या लोकांक मारलो आनी त्रास पडलो. इंडियेंत जायते लोक सोंसता तशेंच संवसारांत हे सगळे लोकांक सोंसतेल्या लोकांक पाव म्हूण तांच्या गोरसांक पाव म्हूण
देवा लागीं ओगीच रावन मागुया. एक कोपेलाक ही परब कोत्तेल्या फामिलीक आनी कोपेलाक जाय तो जिन्सांवार बासांनी आदार दितेल्यांक सगल्यांक देवान इनाम दिवंक तांची आनी आमची सगल्यांची मागणी शार्ती पावय म्हूण ओगीच रावन मागुया. बोगाड बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमी सगल्यांनी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी तुका गोवाय दिवंक, तुजो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तूं आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना थरे बनार काल करूया. C16 पेज 35. C16. पवित्र पुस्तक फुलां फोडां उंडो आनी दाखांचो रोस आपले मांसान रगत दिवन जेजू आमकां पोसता. आत्मीक वाटेन आमची वाट जावंक आनी आपले वाटेन आमी चलूंक आदार दिवंक जेजू आमचें खाण आनी पिवण जाता. आयज हे परबे दिसा आमचे जिणेचे सगळे भाग तेच देवाक भेटोवया आनी पवित्र आत्मेचे सुचोवणेन आमी चलतेल्या म्हूण आनी जेजूक रिगून रावून त्या जेजूचे बोडवंत प्रवादी आनी गोवाय जावंक वावुरतेल्या म्हूण भास दिवन इन दाना पवित्र पुस्तक फुलां फोडां उंडो आनी दाखांचो रोस बापाक भेटोवया. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवण जातलो. सर्वेस्परा देवा लन्वीक मनांत पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या कोडेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमची पवित्र मिसाची भेट सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात.
सर्वेस्परा देवा बो मोगाळ बाप्पा ही आमची दाना उंड्या सोऱ्याची जी आम्ही हांगा असलेल्यांच्या जिविताची खुणा कशी तशीच आख्खे मनशा कुळाच्या जिविताची खुणा कशी तुका भेटयता ती तूं मानून घे. हे दाना बरोबर हांगा असलेल्यांचे सगल्यांचे आवडे ओत्रेक मागणी गरजो तुज्या हातीन कोत्ता. तशेंच आख्खे मनशा कुळाकूय तुज्या हातीन कोत्ता. हो उंडो सोरो तुज्या पुताच्या मास रोगतान बोल दिताना आमचे सगळे आवडे आनी ओत्रेक आनी मागणी तूं सारथी पावय. भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन ताचे भाशेन आमी तुजी बोडवंत प्रवादी जावं. ताचे भाशेन खालतिकायेन एकामेकाची सेवा करून वेता तुवें तुजी बरी खबर परगटूं आनी तुज्या खोल एकवटान आमी भितर सरून जायतीं बरी फळां तोखतेली फळां मोगाच्या उस्क्यान बोलेल्या जिविता उदेशी आमी दिवंक आनी खरी आमी तुजी दैवीक भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत जिवंक आमकां कृपा दी. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकारी आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण दयेन क्रिस्ता उदेशी ताका तुवें सोडयलोय आनी तुजें जिवीत आमचे भितर वचून तुज्यो अपुरबायच्यो देवीक पूत दुओ केल्यो आनी तुज्यो पूत दुओ कश्यो आमी जिवंक पवित्र आत्मो आमचे भितर ओतयलो कादारी कसो देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Yes, Lord. Sorgali sosar bola, lucha muy moja. Usoni, 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 tu caso Orves por atinami. बापा खरोच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. म्हज्या देवा आनी म्हज्या दुनिया नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका सोय सोय तुका. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स
नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत फातखांचें बोगसोणे मेरचाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो जिवो देव, तूं म्हजो गुरू. नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, मान तुका जोय. Bawartaco gut porgotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतान वाखाणटा. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार भावार्थान आमी दवरुया. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागीवंत सुजे, भागीवंत आंतोन, भागीवंत धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकबोडा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी दीर घेवन कोत्ताना आमचो विस्वासी देव खऱ्या उतराचो मागता तें दितलोच म्हूण सत मानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर, सोडवणे खातीर आमी मागताना आमी सगळीं क्रिस्ती पोरचीन आमचे भितर जेतेल्या देवाच्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून देवाची दैवीक भुरगीं कशीं, डिवायन चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भाग्यवंत आंतोनी भाशेन देवाचे उतराक बरीं फळां दिवंक, दुसऱ्यांक समजूंक बोगसूंक, दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक आनी दुसऱ्यांक आदार दिवंक, हे तरेन तोखतेलीं फळां जेजू सांगता ते भाशेन दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या बावर्थांतली आनी जायते पावटी आमी मोगान जिवंक चुकता आनी तुजी दैवीक भुरगीं जावंकूय आमी चुकता. हे चुकींतली आमकां भायर काड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक वासवती पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक आमी क्रिस्ताची शांती दिवया. शांती तुमचे सवे आसूं. शांती शांती तुमचे सवे आसूं. ओ जेजू क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, देव तो सगळे दैवीक पदवेन आमकां बरूंक आनी देवाची दैवीक भुरगीं कशीं मोगान भावपणान एकचारान जिवंक आदार घेवन हो जेजू आमच्या कारजांत येता. ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना व्हडल्यान तुमी आमेन म्हणचें. Shisukamcha Sangyam Vedanangan Kriya D13 page 54 D13.
आमचे दोळे बंद करू. आमचे मन जेजूचे दवरू. आमच्या सुत्रांनी ताका आर्गां दिनवास दिवं. केदें व्हडलें दारजोणें आमकां देव आमचे भितर आयला. देव पण आमच्या मनशाच्या आत्म्या लागीं एक जाला. सदांच तो आमचे भितर रावंक सोदता आनी आमी मोगान जिवंक आनी देवाच्या कोल एकचारान जिवंक तो आमकां आदार घेवन येता. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत अजापां करी तसली आमच्या काडसान आमच्या जिवितांत अजाप करूंक तो सोदता. आमी मागता तें दिवंक सोदता. सगळे वेळार तो आमकां राखूंक सोदता. राखणो तो आमचो, गोवडी आमचो, पेकोणार आमचो. दिसभर तो आमचे लागीं उलोवंक आयला, डायलॉग करूंक आयला. ताचें आयकुया. तो एक मेसेज घेवन आयला, एक निरोप घेवन आयला. सगळ्यांनी म्हणुया ओगीच रावन आर्गां दिनवास वाखाणणी पोरकोणणी अनुदान मान तुका जिव्या देवा. आमचे भितर तूं आयलाय म्हूण शिमानी मेर नासतना तूं आमचो मोग कोत्ताय. देवाची देवीक भुरगीं कशीं जिवंक आमकां तुजो आदार दी. प्रार्थुया. जिविताच्या घडणारा दोलबारांच्या देवा बो मोगाळ बाप्पा,
तुझ्या सास्तिक दैवीक मोगान तुझ्या पुताक आमचे खाण करून हे भेटेंतल्यान तुवें आमकां दिलोय म्हूण सगल्यांनी म्हणुया. आमी तुका आर्गां, दिनवास, वाखाणणी, पोरकोणणी, अनुदानमान आनी जय जयकार तुका दिता. भोव मोगाळ बाप्पा, हे सगळींच्या जेवणाच्या बोडान आनी तुझ्या आत्म्याच्या आदारान, बुदीन आनी शाणेपणान आमी आमच्या जिविताचे एक एक पावल मारूंक आनी तुजी दैवीक भुरगीं कशी हे संवसारांत दुसऱ्या सगळें तुजें सारकें सुरोप पाय सोदून काडून तांकां मना लेखून मोगान वागूंक, हुस्को धरूंक आनी खालतिकायेन तांची सेवा करूंक, हे तरेन तुज्या भाग्योन आंतोनी भाशेन तुज्या उतराक जायतीं बरीं तोखतेलीं फोडां आमी दिवंक आमकां कृपा दी. हे भाग्यवंता भाशेन आमी तुजें उतर आपणावंक, ताका रीक दिवंक, ताका फोडां दिवन तें दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमकां कृपा दी. तुजी बोडबोन प्रभादी कशी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां तुजी शक्ती आनी बळ दी. बापा, तुवें आमकां तुजी दैवीक भुरगीं केल्यांत आनी तूं आमच्या खोल एकवटान जिवंक सोदता, तर आमकां सदांच तुज्या एकवटान जिवंक तुजो आदार दी. बापा, आमी सगळीं हांगा आयल्या हे भाग्यवंत आंतोनेचे देख घेवन जेजूच्या पावलांनी आमी चलून तुका सदांच रिगून रावंक आनी जायतीं बरीं फळां दिवंक आमकां कृपा दी. बापा, हे सगळ्या भाव भयणांक बराबर ही बॅट समोर उबलेल्यांक हांव तुज्या आसऱ्या काल घालता. तुज्या पाकोड्यांक काल आमकां लिपय, तुज्या पाखांनी आमकां रेवडाय. जुंय जुंय पेकोणी जाय थंय पेकोणी लाय. खुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी शांती आनी खुशालकाय आमकां दी आनी सगळ्या तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फादर जासिंताच्या नांवान, फादर मारियो पातकुराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशालकायेची भाग्यवंत आंतोनीचे जिबेची परोब आमी आवडटा. मातशें बसात. भाग्यवंत आंतोनीच्या कोपेलाक जायत्यांनी आमकां आदार दिला ह्या वर्सांत आनी सगळे तेंची नांवां वाचूंक जाय तो गोत वयतलो. तेणी सगळ्यांनी आदार दिल्लो 1,06,000 जाता. कोणाकूय बारीकसाण जाल्यार म्हजेशी येवन पळोवंक जाता मागीर. आनी खेरीत ह्या परबे समयार आमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमी आयली हे परबेच्या मिसा वांटो घेतलो आनी खेरीत भाशेन आमचे दिनवास ही परोब भेटयल्ल्या आदोगाद, एडमंड आनी डॉक्टर नोरा आनी तांची भुरगीं वर्साच्या वर्साक ही परोब ती कोत्ता जायतीं वर्सां जालीं. तुमकां देव बरें करूं. तसोच आदार दिला
विस्वासीत राणे आनी ताची फामील तांणी ही सगळीं फुलां तेणी धाडल्यांत आनी स्नॅक्स तांणी तयार केल्यात पुरसांव जातूच दितले आमी वास्कोच्या एका बऱ्या मागप्यान आमकां लॅपटॉप आनी कॅमेरा दिला एमीस लायव्ह स्ट्रीम एमीस आमी सगळ्या पावता थंय दाखोवपाक चंद्रकांत आनी फॅमिली आनी इन्वर्टर दिला कॉपेलाक ताका आमचे दिनवास जोकी आनी मारिया फेर्नांदीस तांकांय आमचे दिनवास तांणी थोड्यो बुकलेट दिल्यात एंटनी वाज फिरग्या भाटांतलो आनी आमकां 2 मायक दिल्या ह्या दोनूय मायक ताणें ताकाय दिनवास जोआना आनी रॉयस्टन कुतिन्यो मोरगाट भाड्यांतली ताणें आमकां एक निसवण आनी 4 फॅन दिल्यात वेल विशा फ्रॉम फॉरगॉटे एक आरसो दिला आमच्या जेसन आंतोन साल्वादोर de Souza आनी एक गोल्ड कॉइन सांत आंतोनीक दिला आक्षेचो तो लावरा काब्राल तालिगांवची तांणी 2 टी पॉट्स कितेरिया द सिल्वा फिरग्या भाटांतली हिणें 250 उंडे दिल्यात मुकुंद सांत आंतोन वाड्यांतलो आनी उदक सप्लाय केला वॉटर फॉर द चॅपल एनी कार्वायल्यो फ्रॉम आगासय आनी फुलां दिल्यात आल्ताराक आमचे दिनवास तुमकां कोयराच्या वांगड्यांक आमकां तुवें सदांच आदार दितात हे मीस बरे भाशेन संबरमूंक सगल्यांक जाणी जे कोणें आमकां इलेक्ट्रिकल वर्क करूंक आदार दिलो तांकां आमचे दिनवास आमचे दिनवास आमकां सावंड दिला ताणें सावंड सिस्टम दिला आपलें नांव सांगनाका म्हणलें त्या फॅमिलीकूय आमचे दिनवास आनी आमचे दिनवास आमच्या भावाक मॅथ्यूवाक ताणें हांगा येवन ही आमची मीस टॅलिकास्ट केलें म्हूण सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं फादर जासिंत तुकाय पातकूर आनी हांव देव बरें करता सदांच तूं येता हे परबेक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमचे दिनवास आमचे भाव एल्विसाक तो सदांच आदार दिता आनी ताज्या बरोबर आनीक एक भाव आमकां आदार दिता ताकाय आमचे दिनवास हें सगळें काम हांगा ते दोगूय करतात वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आतां पुरसांव सुरू जातलें पुरसांक मांडावळ करची फुड्यान वचून ना मरे ना आनीक एक आमच्या भावान व भयणीन 1000 उंडे दिल्यात तांकांय देव बरें करूं R15 page 182 R15 तुमी कोणूय फुडें सरून ती मांडावळ करची पुरसांव मातशें भायर सरची
पुरसां वताय थिंगा एक स्कूटर दवरला कोणे मोटरसायकल ती कोणे काडची पुरसांवच्या जाग्यार एक मोटरसायकल हिंगा वॉल्टराच्या घरा मुखार
Moja mi Boha,
Bhagevont आमचे पासत विनोती कोर रिसान मासोय प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या देवा तुवें पाडवाच्या भागिवंतांतून कोऱ्या बाबार्दाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तिरासो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं देवाचो आदार सदां काळ आमचे थाय